म्हजे भयणीन भावनो, पयले वाचपान आमी कितें पळयलां आयकलां तें आमी मनांत दवरया. हो बालाम पळय आसलोलो तो शिराप घालूंक ताका हाडलोलो. इस्रायलीत लोक चलोन चलोन देवान दिल्लें तें शार हो जागो ते घेवंक येताले. आगाग म्हणटा पळय तो थंयसर राजा आसलोलो, ताणें ताका सांगलें हाचेर एक शिराप घाल, हाका सारकें खलास करून उडय. वो थंयसर येता आनी ताका कितें दुसरेंच कळटा. तो इस्रायलीत कोण तें ताका समजोंक लागता. देव ताचे दोळे उक्ते कोत्ता आनी तो सगळें फुडलें कितें आहा पळय तें पळोवंक लागता. आनी हें 2 पाटी ताचें सगळें घडटा. तो शिराप घालूंक आयिल्लो पूण देवाचें सगळें ताका कळोन तो ते भाशेन करिना. म्हणून ताका सोत कितें पळय तें कळटा. आतां हे पळय फारिजेव आसा जेजूक ते जाणत तो देवासून आयला म्हणून, तरी पूण ताका दुबावतात. मुद्दम हें तुका कोणें करूंक सांगलां? आमची तुवें कांय परवानगी घेवंक नाय अशे भाशेन. आनी जेजू तांकां बरे भशेन कळीत कोत्ता. तांची मनां उजवाडा येता आनी तांकां तें दिसोंक लागता. पूण तें सोत पळय आहा तें लिपयतात. आमी नकळो म्हणटात, जाणो तें. आनी हे भाशेन खूब पाटी आमच्या जिवितान घडोवंक शकता. आमी वायट करूंक वता तेन्ना देव आमच्या मनां उजवाडा येता. आमी कितें सोत पळय तें ताका ठामपणी चिटकोन रावन तें परगट्टूंक आमी भियेता. तर आमी ही कृपा मागया आयच्या दिसा. देव सगळें जाणो, देव सगळें कोत्ता. ताका फकत आमचो सहकार जाय आनी हो सहकार करूंकूय तो आमकां कृपा घोटाय दिता. तर हे भाशेन आमचें जिवीत आयच्या दिसा सारया जेजूच्या सांगाता आनी तो आमकां शिकयता ते प्रमाणे आमी उच्चारया आमचीं उतरां आनी करया आमच्यो करण्यो. सगळीं जाणां आमचे हात अशें उमटेन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तोच आमचें सगळें आमचें जिवीत चलयता. आमी न्हय, तो. आनी आमी आमचे भितर आहा तितलीं चिंतनां भावना चाल बरी आनी वायट ती सगळीं ताचे सगळें दवरया. सुस्कार भायर सुट्टना ताच्या नांवान भायर काडया आनी तो हें सगळें नितळ करून आमकां भितरल्यान तो आपलें जिवीत उदिकान उदीक उगडापें करून आमचें खेरीतपण ताचें सगळें आसा तें जिवंक आमकां मदत करतलो. आनी हें करच्याक आमी आमचें सगळें जिवीत ताका भेटोवया आनी भेटयतना सगळीं बाकीचीं इंतेसां मागणी आसात तितली आमी देवाक भेटोवया. हे भेटोवणे वरवीं आमेन.